नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओचेर चेकाचो दुरुपयोग केला आरोपाचे प्रत्युत्तर. कारवार जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षाच्या स्थानात दुसरे टप्प्याची निवडणूक बरेच कडेन पूर्ण जाल्यार निवडणुकीले अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपापल्या पक्षाचे उमेदवार या अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानार आसूंक जाय ही बीजेपी आणि काँग्रेस पक्षाली झटपट चालू आसा. ग्रामपंचायत स्तरार निवडणुकेक पक्ष लागना तरी स्वतंत्र पक्ष म्हूण निवडणूक लढणं विजयी जाल्यार तो इतर संख्याबळ ज्या बाजून आसात त्या पंगडात वचून स्थिर जाता आणि हेकाच म्हणतात राजकारण. मत घाईले उरले बाजून. वार येईल तशें सूप धरचे काम थोडे सदस्य करतात अशें कळून येयला. काही जाग्यार अध्यक्ष एक पक्षाचो आणि उपाध्यक्ष एक पक्षाचो अशी स्थिती जाल्यार मात्र खूप मोठी गंभीर परिस्थिती जाता. एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप या राजकारणात जावचे हे सहज जाल्यार ज्या व्यक्तीचेर आरोप जाता तेजी प्रतिक्रिया म्हण आरोप जाल्ली व्यक्ती व्हिडिओ मार्फत सामाजिक माध्यमात घालून सार्वजनिकाल्या नजरेक हाडची रूढ आता चल्ला. आरोप जाल्यानंतर ज्या व्यक्तीक तो आरोप मान्य ना ती व्यक्ती तेजी प्रतिक्रिया दिता. तितूंत खंयची व्यक्तीली खरी चूक आसा ते सार्वजनिक ठरयतात. आरोप करतलो व्यक्ती आरोपाचो व्हिडिओ व्हायरल करता. ज्या मनशाक तो आरोप मान्य ना ती व्यक्ती आपल्या म्हणण्याचो व्हिडिओ व्हायरल करता. हेमगेल बातमी प्रसार माध्यम प्रसार करता. अशीच एक घटना कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीत घडला. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीत काल शुक्रवारा रात्रीन 9:30 वाजतापर्यंत ग्रामपंचायत कार्यालय उघडी दवरून पीडीओ माजी अध्यक्ष माजी उपाध्यक्ष सदस्य मेळन अध्यक्ष उपाध्यक्षाली अवधी सरल्यानंतर सुद्धा चेक काढणं तेजो दुरुपयोग करचो प्रयत्न करताले असो आरोप चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे नूतन अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेमी आरोप केलो आणि हेजी सखोल चौकशी जावूं जाय म्हूण जिल्हा पंचायत सीओ हेमचे कडेन पुराव्या सकट तक्रार केला म्हूण हेजो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आणि या विशयाचेर ग्रामपंचायत माजी अध्यक्षाली आणि उपाध्यक्षाली अशी म्हणणी आसा की आपले कालावधीतली सगळी बाकी आशिल्ली बिल्लां क्लियर करची. ग्रामपंचायत पीडीओक चित्ताकुला आणि मल्लापूर 2 ग्रामपंचायतीचो ताबो दिल्ले निमित्ती सदांच रात्रपर्यंत पीडीओक चित्ताकुलात येवन बाकी आशिल्लें काम करचें पडटा अशें माजी अध्यक्षाली म्हणणी. पळया चित्ताकुला ग्रामपंचायत माजी अध्यक्षालो व्हिडिओ. आज चित्ताकुल पंचायत अध्यक्ष जावन 2.5 वर्स जाली. 2.5 वर्सां मदीं हांवें जाता तितलें खूब काम केलें, लोकांक सेवा केली आनी एक इमानदारीन काम केलें आनी सगळे मेंबर्स कसले भेदभाव नासतना चलयन वयले. जाल्यार आज लास्ट डे एक चित्ताकुल पंचायतीक पीडीओचेर आनी आमी थंय आसली आमचेर एक आरोप येयलो. कितें काय म्हणल्यार आमी रात्रीन बसून घेवन बील काडटा म्हूण. कारण कितें काय म्हणल्यार मागेले पिरियड चले नंतर जितले बी ओल्ड बील उरता ते हांवें म्हागेल्या पिरियडाक करचे पडटा. आनी हांवें पीडीओक कितले फावट सांगलें सर बेगीन जाता तितलें तें बील करया कित्याक काय म्हणल्यार लोकांक आमी पयशे दिवूं जाय म्हण. नंतर पीडीओ सर कितें जालें 2 कडेन ड्युटी घायली निमितीक. पीडीओक टायम पावन जावन पीडीओ ते मात बील करच्या लेट जालें पूण थोडे बील करून दवरलेले तेजेर हांव पयलेच सय मारून दवरलेले. पीडीओ सिग्नेचर जावचे आसले. मागीर रिजल्ट जातकीर सरान कितें म्हणलें आपल्या ट्रान्सफर जाल्लें आसा आनी आपूण ह्या पंचायती आनी रावना आपूण वयता. तशें म्हणटरीत आमी कितें केलें अशेंच उलयता बसले आनी ताका रिक्वेस्ट करते आसले की सर तुमी वचनाकात आमचे बराबर रावा म्हूण सांगता ना आपूण रावत ना म्हणनाका. आमी मागीर कितें म्हणटा जाल्यार सर ते बील आसले ते एक मोकळीत करया म्हूण घेवन आमी ते बील करूं बसले. आनीक अशी न्ही की आमी त्याच दीस रात्रीन बसले जावं स्पेशल पंचायत ओपन करून बसली. हेज पयले बी पीडीओ डेली रात्रीन 8:30 पर्यंत काम करतात कित्याक काय ते गव्हर्मेंट ऑफिसर ताका कितले लेट बसून काम करूं शकता. आनीक 2 पंचायतीक ताका चार्ज जाल्ल्यान दीसभर लोकांक एटेंड करचे या ई सुत्तू करचे या ऑनलायन काम जे ऑफिशियली थोडें काम उरता की ते नेट तेन्ना बंद जाता ते तितले टायमा भितर करचे पडटा. तेजेन ताका ते फूल टायम पावन जावन तो स्पेशली रात्रीन बसून घेवन तो काम करतालो. तेजेन इतली व्हड पंचायती तो इतली बरी सर्वीस दिवं शकलो. कोण बी पीडीओ तितलें लेट काम करना जाल्यार तो बाकीच काम थोडे वेळ बसून घेवन करतालो कित्याक घरा लागीं बी ताणें वचून एकट्यानूच रावचें म्हूण बसून काम करतालो. आनी ते तशेंच तो रात्री बी बसलो कित्याक तेगेले वयचे आपूण रावना म्हणटरी थोडे तेगेले आरटी एक्टा सकयल बी ताका ते इन्फॉर्मेशन आसलें जबाब दिवचे पडटा आनी ते बाकीचे तेगेले कितें तरी ऑफिशियली काम आसलें ते पुराय ताका लिपटचें पडटा. कित्याक काय म्हणल्यार तो येयन म्हणले नंतर मागीर फाल सकाळीं दुसरे पीडीओ येयले नंतर ताका चार्ज बी ताका दिवूंक जाय. तशें म्हूण तो करूं बसलो. ते करता मागीर आमी कितें सराक सांगलें की सर ते बील थोडे आसले ते करया
ते DC बिल म्हणटा ताका ते करया म्हणटरे मागीर सर मागीर करूं लागलो आनी आमी थोडी करता करता कितें जालें अशी की मेसेज येयली की भायर खूब जाण कोण कोण येयलात आनी ते गलाटी जाताले कितें म्हूण कळना ते आमकां कितें तरी आतां इलेक्शन जालें न्ही कोणाक तरी राग दोश कितें उरता हेजेन ते गलाटी जाता म्हूण सांगून आमी कितें केलें ते थंयच दवरले आनी आमी काण घेवन घरा येवचे गेले घरा येताना मागीर अशें वाटेर विचारलें ताका सराक इतले वेळ पंचायती कितें करतालो काय म्हणून तेन्ना PDO सरान सांगलें की आपूण अशें काम आपूण वयता पंचायत सोडून मागीर अशें काम आसलें आपूण करूं बसलो मागीर जरी तर तुमकां कसलो संशय आसा की आपल्यान पयशे बी खावचेसाठी आपूण ते बिल करूं बसलो दिसता जाल्यार तुमकां एकूच स्पश्ट सांगता कितें काय म्हणल्यार आपूण चलता आपल्याला मरण जावं आनी आपल्याला पुराय फॅमिलीची सत्यानाश जावं म्हणटा सांगून घेवन आमी तितल्यान थंयच्यान भायर सरले आतां 2.5 वर्सां एक अध्यक्ष जावन हांव पुराय 36 मेंबर्स पंचायतीचे इतली बरी करून पंचायत चलयन वयली एक इमानदारीन चलयली कसलेय मेंबराक कोणा भेदभाव केला जाल्यार खंयच्याय मेंबराक कसल्या कामाक त्रास केले या पब्लिकाक त्रास केले या कसले तरी हांवें काम केलें ना म्हाज्यान म्हणल्यार कोणेय तरी एक मेंबरान म्हाका सांगचें जाल्यार इतली बरी सर्वीस दिवन घेवन बी अशी पुराय घडता आनी दुसरी कितें काय म्हणल्यार जे बी आतां ते चॅक सय मारलेले आसा आमी ते थंयच आसात फाल सकाळी सामान्य सभा उरतली तर केन्नाय बी कोणाकी जाय जाल्यार पब्लिका बी कोणाकी जाय जाल्यार तुमी येवन ते काम खंयची कामां खंय चॅक काडला कितें केला टॅली करूंक हरकत ना आनी सामान्य सभे दवरतले सगळे जाण मेंबर्सा बी कळू पूण कितेंय बी न्ही केन्नाय बी कोणे एक कितें तरी व्हिडिओ व्हायरल कितें जालें की एक येवन विचारूं जाय हांव पयले बी केन्नाय मेंबर्सा सांगताले जावं पब्लिकाक खंयची मिटींग घेता सांगताले पंचायती बद्दल न्ही तुमकां कसले डावट उरल्या न्ही तुमी पंचायत एनी टायम ओपन आसा तुमी म्हाका एनी टायम आपय हांव तुमकां क्लियरन्स दिता आनी तुमकां बी कळूं जाय कशें चलता कितें बिल कशें कितें म्हूण तुमकां कळूं जाय तुमी केन्ना येवन इन्फॉर्मेशन घेवं जाय म्हूण सांगताले तशें म्हूण हेजी आतां जें बी घडलें पळय तेजी कोणेय बी जाल्यार येवन एनी टायम सगळें ओपन आसा क्लियर करून घेवचें आनी खाली फुकट एक रिक्वेस्ट इतली इमानदारीन केल्लें काम केलें PDOन बी बरी सर्वीस दिली आसा इतली इमानदारीन आमी काम केल्लें खाली फुकट आरोप घाण घेवन आमगेलें मन दुखयन तुमी पाप घेयनाका म्हणून इतलें तुमकां विनंती करता नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट दिया आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।